बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असू. तुमची सवय आसू. आयचे मिसाचे बुलदान आंबेडीता सोपून गेल्या गोरे टिटी मेलो देवान तिका सुर्गीचे सुख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयचे दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता सियोना लोपीस आनी आपली काजराचे वरोस सोमरमता एंथनी आनी अनिता. देवान तांचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बेसांव आनी बरो म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ती बरी वाटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकाचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बनलो म्हजो गन्याव उत्सारून सांगता. मनान चिंतून तोरान उत्सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बाकी वंसरात जागवार मरीक सगल्या देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनलो मोशी खातीर आनी आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. जेजूचेर आमचो भावार दवरता हांव देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजोड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोणूय एकलो दुसऱ्या लागीं विवाद करीत जाल्यार तो नीत करून घेवंक देवान पवीत केल्ल्या भोगतांक सोडून अधर्मी मनशां फुडें कसो वेता. देवान पवीत केल्लीं मनशां ह्या संवसाराची नीत करतली म्हूण तुमी नकलोत. तुमी ह्या संवसाराची नीत करतल्यात जाल्यार ह्या किरकोळ विवादाची नीत करूंक तुमी पुर्ती न्हय. देवदूताच्या पोरयान आमी नीत करतल्या म्हूण तुमी नकलोत. म्हणटोच
ह्या दिसपोट्या तोटांची न्हीद आमच्यान करूंक जायना. तुमचे मोदें असले खोटे उत्पन्न जाता तेन्ना न्हीद करून घेवंक पवित सोबेन कसलेंच मोल नासलोल्या मनशां सोरशीं तुमी वेतात. तुमकां लोजेक घालूंक हें तुमकां सांगता. भावा भयणी मोदें उत्पन्न जालोलो खोटो सुटावो करूंक तुमच्या मोदें एकूय जाणार ना. ना जाल्ले भाशेन एक भाव दुसऱ्या भावाक न्ही सोबेन उबो करता आनी ओन भावार्थीक न्हीद करूंक लायतात. तुमचे मोदें न्हीद करचे खोटले आसात तेंच एक वायट. तुमी ओनीत सोंसल्यार ओदीक बरें न्हय. तुमकां नागोवंक दिल्यार ओदीक बरें न्हय. पूण परतीच ओनीत आनी नागून तुमी करतात आनी तेवूय बी तुमच्याच भावा भयणींक. देवाचें राज खोट्या मनशांक मेलचें ना म्हूण तुमी नकलोत. तुमी फसो नाकात. पोजरीं कुड्डीं देवाक बोसतात तीं प्रोदवारी कामचारी आपल्याच लिंगाच्या मनशां कडेन पोजरे पातोक करपी चोर आपस्वार्थी बेबदी अपमान करतात तीं नागोवन करपी असलीं मनशां देवाच्या राजाचें दायज जोडचीं नात. तुमची मोदें असलीं थोडीं मनशां आदीं आसलीं पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितोल पवित आनी प्रमाणीक जाल्यात. देवाचें उतोरें. ओडपकार सोबाब आपले पोरचेचो सोरेस्परान मोग केला. आपले पोरचेचो सोर्वेस्परान मोग केला. सोर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचनार म्हूण इस्रायलाक सोंतोस बोंगू दी. तो आपलो राजा म्हूण सिंहासनाच्या पुद्दुवो आनंदान उलासूं. जोबाब आपले पोरचेचो सोर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेल करूंक ताच्या नांवाची स्तुती करूंक घुमटां आनी सितारां ताच्या मुखार वाजोवंक. कित्याक सोरेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जोबाब आपले पोरचेचो सोर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेल्लोले जोयतून बोक्त सोंतोस बरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूंक. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूंक. ताचे ओंठाचेर आसूंक देवाची वाखाणणी. तातूंत तांचे भोगतांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. सोबाब आपल्या पोरचेचो सोर्वेस्पोर मोग केलो. सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी वेची आनी फोलां दिवचीं. तोखता तसलीं फोलां.
Survespor तुमचे सोफे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोव्या जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाटोच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां दोरमदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे शिमाव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोम्यो, माथ्यू, तोमास, आल्फियाचो पूत जाकोब, उर्बेबोन म्हणलोलो शिमाव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतारतलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. तोय ताच्या शिसाचो व्हड सोमो एकठांय जालो. आनी जुदेया, जेरुसलेम, दर्या देगेर तिरा आनी सिदोना तावन ताचे उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरूंक तांकां बरी करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे करणी तुका क्रिस्त म्हज्या भाव भयणो, जरी तर आमी आमच्या हाताचेर नदर मारल्यार आमची 5 बोटां वेगवेगळी एक सारकी न्हय ती. जरी तर सगळीं बोटां एक सारकीं आसलोलीं जाल्यार आमकां कसलोय वावर करूंक कितेंय हातान धरूंक खूब अवघड जावपाचें. एका बोटाक आपआपलें खाशेलेपण आसा. त्याच बरोबर आमच्या कुडीच्या सांद्याचेर जरी तर आमी नदर मारल्यार वेगवेगळे ते कुडीचे सांदे. थोड्या सांद्याचो जायतो उपयोग जाता जाल्यार थोड्या कुडीच्या सांद्याचो भोव थोडो उपयोग जाता. पूण दर एक कुडीचो सांदो आमकां गरजेचो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपली कूड म्हणल्यार पवित्र सोबा, जेजूची गुदाट कुर्ती, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट, ही बांदूंक एक पावल फुडें मारता. आनी भाव भयणो, आयज आमी पळयता जेजू आपल्या 12 शिसांक विचून काडटा. आमी म्हणटा गॉड रायट स्ट्रेट ऑन क्रुकेड लायन्स. देवाची जाणवाय, देवाचें चिंतप मनशाचे जाणवाये परस, मनशाच्या चिंतना परस खूब वेगळें. आनी आमी हाचेर नदर मारल्यार आमी पळयता जायते सुगणी बऱ्या मोनाचे मनीस आमकां थंय दिसून येतात. देखीक जाकोब, जुआंव, फिलीप हे बरे मनीस आमी तांकां म्हणूं येता. पूण त्याच बरोबर भाव भयणो आमी पळयता हांगासर माथ्यू, तो एक दंड वसूलदार आसलो. आमी पळयता जुदास इस्कारियोत, जेजून ताका विसरलोले आसतना तो एक चोर आनी नागोवण आसलो. तांच्या बागाक आसलेले पयशे जायते फावटी तो चोरतालो. आमी पळयता तोमास, जो जेजूक सोत मानूंक जायते प्रयत्न तो करता. आमी ताका म्हणटा डावटींग तोमास. आनी जरी तर भाव भयणो आमकां जेजून ही संदी दिलोली आपल्या 12 शिसांक विचूंक, आमी असल्या मनशांक विचून काडपाची काय? दुबावा विरेत आमी असल्या मनशाक विचून काडपाच्यो. कित्याक आमच्या मना प्रमाणे फकत बरीं मनशां आमकां वावर करूंक जाय. जांकां अवगूण आसात, जांकां असोगतायो आसात, तांकां भाव भयणो आमी लागीं दवरिना. पूण आज जेजू आमकां हें सोत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी तें सोत म्हणल्यार देवाक सगळीं जाणां गरजेचीं. तुका जायते शेगूण आसलेलोय जेजू तुका लागीं दवरता. जरी तर तुका जायत्यो असोगतायो आसात, अवगुणी आसात जाल्यार जेजू मानून घेता. कित्याक ताचो मोग संपूर्ण मोग. हीज लव इज परफेक्ट. तर भाव भयणो, आयच्या दिसाक हें देवाचें उतर होच संदेश आमकां दिवंक सोदता.
दुसऱ्याच्यो असोगतायो मानून घेवं. कित्याक जरी तर आमी तांच्या असोगतायें तांकां सांगात दिलो जाल्यार जायतें बरेंपण ही मनशां करूंक पावतात. तर आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच जिविताचेर नदर मारया. म्हजीं इश्टां कोण काय? हू आर द पीपल हू आर व्हेरी क्लोज टू मी. फकत सुगडी मनशां काय जीं बरें जिवीत जियेतात तीं, वो म्हजीं इश्टां जावन आसात जीं कोण असोगतायेक सांपडलेलीं मनशां, अवगूण आसलेलीं मनशां. उगडेक समाज तांकां वायट म्हूण लेखता त्या मनशांक हांव लागीं दवरता काय. आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना होच आदार आमकां मागुया. सगल्या मनशांक आमी विंगूंक, देवा सारको मोग आमच्या काळजांत आमी रिगोवंक, ताच्या मोगाची साक्षीदार आमी जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आमी मागून घेवया. भेटवणीचे वेळार गायन गावया आमचे दोनात उबारून C1 पेज 28. C1 पेज 28. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक मेळुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून पळोवया. आमचे दाळीच उबारून देवा कारजांत मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. दोनया तुज्याच बरेपणान आटा उड्या सोऱ्यान जाती लोपी जाता आमकां. जिवीत दिवपी काळा विणा. सगळे उबी रावया. म्हज्या भाव भयणींनो, मोशान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या उतर तुले बलयतात गान आपल्या मनात मोहिमेन आमच्या नक्की पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं कोरे भोक्तीची आनी शांतीची सोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवचो कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जन्मपण पुरगटा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भोक्ता संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bafartazo kut porgoduya. Gesù bello, Gesù ci volza, Gesù novia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवितात सोडून आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रोखो शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गवंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवारमारी देवाची माई संगती बागेवन सुसे तिचो पोती बागेवन धर्मदूता बागेवन सुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सगळी सांगातान धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे असो. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमण्याच्या वेळार गायोन गावया मोज्या देवा तूं सूर बरो. D27 पेज 61. D27 पेज 61. सुगले आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे उमळीक मास रोगत घेवन ह्या भोव व्हडल्या देड्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पाव उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. भावबिंदो तुमी जाणा ते भाशेन सायबिणीचे पोरबेच्या दिसा 8 तारखेर आमी भुरग्यांक मिठाय स्वीट्स वांटता. तर कोणूय स्वीट्स मिठाय भुरग्यांक दिवंक सोदता जाल्यार आज सांजे लेगून ही हाडून आमकां पावोवची म्हूण आमी मागता. कित्याक उपरांत ती पॅक करूंक जाय, पॅकेट्स तांची करूंक जाय, जायतो वावर आसा. तर कोणूय आजून दिवंक सोदता जाल्यार आज सांजे लेगून आमकां हाडून ऑफिसान वा आमचे लागीं हाडून दिवचें म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे असो आनी सर्व पदवेता दिव बाप
अनेक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर शेवटाक गायन गावया निर्भागी आमची काळजां K7 पेज 142. K7 पेज 142. Jesus.